नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कला संस्कृती खात्यान काणकोणचे 13 संस्थांच्या नावार 26,85,000 रुपया मंजूर केले. थळाव्या पंच सरपंचांचो आरोप. कसल्योच कार्यावळी करूंक ना म्हूण कांय संस्थांचो दावो. मंत्री गोविंद म्हणटा, संस्था फंड मागता तेन्ना आमी पयशे दिता. कार्यावळी करूं ना त्या संस्थांचेर निर्बंध येतले. गांवगिऱ्या वाठारांनी कार्यावळी जावच्यो म्हणून कला आनी संस्कृती खातें कार्यावळींचो खर्च पळोवन पैसे मंजूर करता. मात काणकोणाक खात्याचो गोंदळ उक्ताडार. थळाव्या आमदाराक विश्वासान घेवच्या पयलीं थंयच्या 13 संस्थेच्या नावार खंय सुमार 26,85,000 रुपया मंजूर केले. थळाव्या पंच सरपंचांचो आरोप. कसल्योच कार्यावळी करूंक ना म्हणून कांय संस्थेचे अध्यक्षूच खंय सांगतात. पैसे मंजूर जाल्या म्हणून तांकां खबर ना. संस्थेक पैसे मंजूर जाला ते अशे. महामाया कला क्रीडा सांस्कृतिक संघ येडा खोतीगांव संस्थेच्या नावार 3 लाख रुपया मंजूर. श्री मुक्ती सेल्फ हेल्प ग्रुप येडा खोतीगांव संस्थेच्या नावार 2,50,000 रुपया. आदिवासी महिला मंच येडा खोतीगांव संस्थेच्या नावार 2,60,000 रुपया. संजीवनी सेल्फ हेल्प ग्रुप भूतपाल खोतीगांव संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. आदिवासी मंच खोतीगांव संस्थेच्या नावार 2 लाख रुपया. ओमकार PBL सेल्फ हेल्प ग्रुप आवळी खोतीगांव संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. श्री मल्लिकार्जुन सेल्फ हेल्प ग्रुप भूपर गावडोंगरी संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. महामाया सेल्फ हेल्प ग्रुप भूपर गावडोंगरी संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. संगम काणकोण चाळ गावडोंगरी संस्थेच्या नावार 2,50,000 रुपया. शिवनाथ सेल्फ हेल्प ग्रुप कोणाळकट्टा गावडोंगरी संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. मल्लिकार्जुन सेल्फ हेल्प ग्रुप वैजवाडो श्रीथळ संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. ट्रायबल रिसर्च सेंटर बड्डे खोतीगांव संस्थेच्या नावार 1,75,000 रुपया. पार्वती परिवार येडा खोतीगांव संस्थेच्या नावार 3,50,000 रुपया. 13 संस्थेच्या नावार सुमार 26,85,000 रुपया मंजूर केल्यात. कार्यक्रम करनासतना अधिकृतरित्या कार्यक्रम दाखयनासतना कार्यक्रम केले अशें दाखोवन प्रचंड प्रमाणात एक पयशांचेर गडबड पडलो असो म्हाका दिसता. आनी अधिकृतरित्या काणकोण मतदारसंघाचो आमदार जो भारतीय जनता पक्षाचो आनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो अधिकृत आमदार तेकाय थिंगा आपयल्ला. आणि मल्लिकार्जुन सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तेजे प्रेसिडेंटाक हांव मेळ्ळे आसा. तिणेन सांगला हो प्रोग्राम जो आसा आमी केलो ना आनी आमच्या वार्ड नंबर 6 पैजावाडा गांवाक हो मल्लिकार्जुन सेल्फ हेल्प ग्रुपान हो प्रोग्राम जो केला. कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा, फंडाची मागणी करता तेन्ना आमी पैसे दितात. कार्यावळी जावं ना जाल्यार संस्थेचेर खंय निर्बंध घेतले. आमकां एप्लिकेशन येता आमी कोणाक ना म्हणना. आमी तें डिपार्टमेंट स्क्रुटिनी करता आनी तांकां आमी सँक्शन करता. आतां कार्यक्रम करूं ना कितें ना तें आमकां परत आमी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट म्हणून घेता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर तशें जर आसा जाल्यार चवकशी जातली आनी हे जे कोण जे NGO जे कोण आसा कार्यक्रम करना तांकां कायमचे आमी डिबार करता. ब्युरो वांगडा बबीश बोरकार. आपल्या मतदारसंघात जावकूच नाशिल्ल्या कार्यावळींक फंड दिवपाच्या प्रकरणात कला संस्कृती मंत्री गोविंदाचेर कारवाय जावची. काणकोणचो आमदार सभापती तवडकार मागता. आमच्या सरकारांतलो एखादो मंत्री असो वागपाची पयलीच खेप. इशू खंय पक्ष पातळेर व्हरतलो. विजय गोविंदाचो राजीनामो मागता. काँग्रेस म्हणटा अधिवेशनांतल्यान सस्पेंड करात. एखाद्या म्हज्याच सरकारांतलो मंत्री असो वागूंक शकता म्हणजे प्रोटोकॉल शिस्त डिसिप्लीन नासतना बेजबाबदार वागूंक शकता आसा न्ही हें हांव पयले फावट पळयतां. खेद दिसता म्हाका. म्हणजे अशी गजाली घडपाक जायना. आतांच हांव फॉयरांक तें आफोवन माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा. हें कशेंच हांव टॉलरेट म्हणजे सहन करपा सारकी गजाल न्ही. म्हणजे केवळ अशा तरेचे सरकाराचे मंत्री बेफिकीर वागता आसा वागप आनी एखाद्या आपल्याच आमदाराक आनी आपल्याच सिनियर मनशाक अडचणी हाडपाक गजाल जेन्ना घडटा आसा न्ही त्यो दुर्दैवी घटना आसा. आनी ह्यो गजाली आसतना सगळ्या म्हणजे प्रॉपर फोरमाचेर म्हणजे
माननीय मुख्यमंत्री किंवा पक्षाचे असणं वरिष्ठ या सगळ्याकडे त्या विशयाची चर्चा जातली आसा आनी हांव ताचो डिमांड करतलोय मी भर पावसाक आणि 3-3 लाख रुपया दिवन आनी प्रत्यक्ष जर सरकाराचे पयशे वापरून जर म्हाका इनोव्हेशन ना, म्हज्या पंचाक इनोव्हेशन ना, म्हज्या सरपंचाक इनोव्हेशन ना आनी प्रत्यक्षांक पयले जर जायत न्ही थंय कार्यक्रम जालेच ना, ही गजाल आसा न्ही मिनिस्टराच्या परमिशना शिवाय जावंक शकना. लक्षात घेवं, एखाद्या वाड्यार इतली संस्थांक खिरापत दिवप आसा न्ही ती मिनिस्टराच्या परमिशनान जावंक शकना. मजगती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन राजीनामो दिवचो म्हणून विरोधक मागतात. फक्त एक उतर म्हणपाचें ताणें दवरलें म्हणटा तें स्कॅम. पूण जें कितें सगळें सांगलां ताजें क्लियर कट दिसता की हें कितें तरी फायनान्शियल बंगलींग जाल्लें आहा. हांव सांगूंक शकता, हांव जाणच आशिल्लो म्हणून हांव म्हणूंक सोदना. आय वॉन्ट टू गिव हिम द बेनिफीट ऑफ डावट, बट बेनिफीट ऑफ डावट वेर हियर द स्पीकर हिमसेल्फ हॅज सेड इट. बट इन दीस मॅटर वेन स्पीकर हिमसेल्फ हॅज एक्सपोज्ड इट, वी आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन बट टू डिमांड हिज. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हांकां सगळ्यांक इन्क्लुडींग हिम he has to suspend. This government has to fall. If the Honorable Speaker of Goa Legislative Assembly is directly saying that the minister is involved in corruption, in scam, I mean all these people have to go. प्रधानमंत्री 6 तारखेक मुळारा येवपाचो हा विकसीत भारत. अरे कसले विकसीत भारत? गोविंद म्हणटा कला आणि सांस्कृतिक खात्यात नितळ आसा. सरकाराच्या येवजण्या दितना पक्ष पळोवन दिनात. म्हजें कला आनी संस्कृतीक संचालनालय हें ट्रान्सपरंट आसा. हें हांव फायनान्शियल एसिस्टंट जें आसा तें म्हज्या ग्रामीणेंतल्या ग्रामीण भागांतल्या कलाकारांक मुखार येवचें. तो कोणूय एप्लाय करपाक शकता, इंडिविज्युअल लेवलाचेर एप्लाय करपाक शकता, एक संस्था एप्लाय करपाक शकता. आनी आमी सरकाराच्यो ज्यो योजना ज्यो आसात त्यो पर्टिक्युलर पक्षाच्या किंवा आनी कोणाच्या खातीर नासना, ती सर्वसामान्य कॉमन मनशा खातीर आसता. आनी हांव शिस्तबद्ध असो मनीस आसा. सभापतीन केल्ल्या आरोपांचेर गोविंदाची जाप ना. तो एक सिनियर लीडर, ताचेर आमी उलोवपाक शकना. कारण स्पिकराचो एक तो सिनियर मनीस आसा, आमी ताका खूब मान दिता. तर ताणेन तुमी तो प्रश्न ताका करपाचो, ताजेर हांव कांय उलोवपाक शकना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कांय दिसां भितर गोंय स्मार्ट युटिलिटी राज्य जातले. राज्यपाल गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे अभिभाशणात उलयलो. गोंय 24 वरां अखंडीत उदक दिवपी राज्य थारतले. डबल इंजिन सरकारा खातीर गोंयचे पावल उदरगतीचे दिशेन. पोरू गोंयान 3,96 लाखांचे ड्रग्स जप्त. विश्वकर्मा स्किमीक 33,000 रजिस्टर. राज्यपालान आंकडे सांगले. In crime detection rate which is 85.83 and seizure of 159.17 kgs of drugs worth rupees 396 lakh under NDPS Act during the current financial year up to November 2023. The firefighters have shown commendable courage and dedication in their duties. During the current financial year up to October 2023, the fire and emergency services have collectively attended by 5,527 calls, during which 87 human lives and 29 animal lives were saved. Due to timely action of the firefighters, property worth rupees 19.47 crore have been saved or salvaged. My government has created a dedicated CSS cell so as to identify new centrally sponsored schemes as well as deviating of schemes, and also to maximize the inflow of central funds in the state. Schemes and services to every eligible citizen. More than 15,000 number of citizens have benefited through these special drives. Under Swayambhurna Goa program, 2 special emphasis is given to skilling, reskilling and upskilling. Our Honorable Prime Minister has launched a new scheme, PM Vishwakarma Yojana. Under the scheme, all Vishwakarmas practicing the 18 notified traditional trades will be identified in the state, screened for eye checkup under CSR initiative, that is Vision for All. The complete process of eye checkup is completed in taluks, and in all 3,499 students are found with some refractive defects. These students will provided spectacles or referred to further treatment if required, free of cost.
This has increased the area under millet cultivation from existing around 20 hectare to approximately 50 hectare. Soon Goa will be the smart utility state, and to sustain it, number of initiatives have been taken up, and the ultimate aim of the state will be 24/7 water for all. Goa Investment Promotion Board has granted approval to 12 new industrial units and 9 expansion proposal of the existing manufacturing units during 23-24. The total investment expected from these activities is rupees 698 odd crore, with the proposed employment potential of 5,568 persons. Our state has achieved tremendous growth and progress during the last decade only due to our double engine Sarkar. However, we are still aiming for faster growth and expansion so as to achieve the goal of Atmanirbhar Bharat and Swayambhurna Goa. मुख्यमंत्री कार्यावळींनी उलयता तेच राज्यपाल अभिभाशणात उलयलो, विरोधकांचो आरोप. युरी म्हणटा म्हादयचेर राज्यपाल उलोवपाक तयार ना. गोंयान आनी खूब इश्यू आसा, तांकां खंय राज्यपालान हात लावंक ना. फक्त तोखणाय, मुद्दे नाच. विजय म्हणटा पोरूचेच अभिभाशण. गोविंद म्हणटा बऱ्या कामाची तोखणाय जातलीच. राज्यपालाच्या भाषणात म्हादय आणि गोयचो इशू ना. सरकार दिता तेच राज्यपाल उलयता राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर विरोधकांचो आरोप. The lapses that have been taken place or the compromise that was done with Madam Adai, जे गव्हाचे ऑफिस सेटअप जातले म्हणून सांगताले, आज जरी तर बारीक चोयल्यार unemployment, the biggest issue today for Goa is unemployment, but no mention of that. नीति आयोगात सर्टिफिकेटाचे तो उलयता गव्हर्नर एड्रेस इन अदर फील्ड, जी सर्टिफिकेट प्रधानमंत्रीन ह्या सरकाराक दिला बेस्ड ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स. Honorable Governor's address failed to address the same. Today, ऋण is 36,000 crores. You speak about the per capita income, but what about the loan? विजय म्हणटा मुख्यमंत्री कार्यावळींनी भाषण करता तेच राज्यपालाक बरोवन दिला. गव्हर्नराच्या स्पिचीचेर अशें दिसता की मुख्यमंत्र्याचें तें भाशण मारता पळय सगळ्याक, तेंच भाशण ताणें थंय मारलें. गव्हर्नराक बावड्याक तें सरकारान दिल्लें भाशण उलोवचें पडटा. भाशणान अशें दिसता की सरकार मार्क दिता एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज. मेन जें काम आहा ताजें कांय सांगत ना. आमी हें फेस्ट केलें, तें हें केलें, थंय जालें. आमदार कार्लूस फरेर म्हणटा राज्यपालाक सरकार भाषण दिता, तांकां जाय तेच राज्यपाल उलयता. See, governor's speech is always given by the chief minister, and when it's given by the chief minister, the governor generally parrots what is given by the chief minister. I didn't find anything inspiring in his speech, because finally it is not what events the government has conducted, but what development, what progress and what benefit has reached the common man. नॅशनल गेम्सा वेळार सरकारान केल्ल्या कामाची तोखणाय जातलीच, गोविंद उलयलो. ती जमेची बाजू जावन आसा आणि इट इज अ प्राऊड मुमेंट टू द गोवा एज ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा हॅज अटर्ड अप्रिशिएशन वर्ड्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपीच्या हायकमांड मिटिंगेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीन पावलो. लोकसभा वेंचणुकेचे स्ट्रॅटेजीचेर चर्चा जावंक शकता. तशेंच गोंयच्या दोनूय मतदारसंघां खातीर संभाव्य उमेदवारांच्या नावांचेर चर्चा जावन लिस्टूय फायनल जावंक शकता. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटींतल्या स्कॅमाची चवकशी चल्ल्या, मुख्यमंत्री उलयलो. ह्या प्रकाराक बोर्ड तितलोच जबाबदार. दोशींचेर कारवाय जातलीच. रिकव्हरी डिसेंबर मेरेन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. लोकांनी मोठ्या जुराक बळी पडचे न्ही. सरकारान बँकांक परमिशन दितना इतिहास तपासचो, मंत्री गोविंदाचो सल्लो. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीतले 18 कोटीचे फ्रॉडाची चौकशी चल्ल्या म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. ब्रेस्तारा पैसे अडकिल्ले डेपॉझिटर पणजी आझाद मैदानार पावले.
सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा दोशींचेर कारवाई करता. ह्या प्रकरणाक बोर्ड तितलोच जबाबदार. डिसेंबर मेरेन खंय रिकवरी करता. पॅनल घातलेले आसा आमचे, तातूंत भितर सादारणशे 4-5 लोक आसात जे डिटेल इन्क्वायरी करतले की बँके कडेन एसेट्स कितले आसात आनीक बँकेन एडवान्स कितले केल्ले आसा, बोगस एडवान्स कितले केल्ले आसा, हेची सगळी इन्क्वायरी. सो इट इज अ जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड. बोर्डा बाकीचे मेंबर्स आसात, समजा 2 जाणांनी समजा फ्रॉड केला, बाकीचे आसात तेणी अलर्ट जावन इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्म करपाक जाय आशिल्लें. वी आर व्हेरी सेन्सिटीव. एनी फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स आसता पळय देर वी आर ऑलवेज व्हेरी सेन्सिटीव. आनी त्यामुळे ताणी तशी इन्फॉर्म करप. ते सगळो बोर्ड जो आसा पळय न्ही, इट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल. आदलो सहकार मंत्री गोविंद म्हणटा ताणें असल्या मल्टी स्टेट बँकांक केन्नाच परमिशन दिवं ना. सरकारानूय परमिशनां दितना त्या बँकांचो इतिहास तपासचो. आज बऱ्योचश्यो मल्टी स्टेट आज बँक गोंयान भितर येतात, पूण विचार ह्या सगळ्या सर्वसामान्य मनशांनी करपाची गरज आसा. कारण इंट्रेस्ट चड दिता म्हणून तुमी जर थंय डेपॉझीट करपाक जर भानगडीक जर पडले आनी अशे तरेचे जर प्रसंग जर तुमचेर जर ओडून जर घेतले जाल्यार तुमी स्वताच्या पांयाचेर फातर मारून घेतात अशे तरेचें जातलें. गव्हर्मेंट परमिशन कित्याक दिता? गव्हर्मेंटान परमिशन इवन म्हज्या टेन्युरा भितर एक सुद्दां हांवें मल्टी स्टेटीक परमिशन दिवं ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ज्ञानव्यापीच्या बेजमेंटान पुजेक विरोध करपी मुस्लिमांक धपको. अंजुमन इंतेजामिया मशीद कमिटी वाराणसी कोर्टाचे निवाड्या आड अलाहाबाद हायकोर्टान गेल्ली. हायकोर्टान वाराणसी कोर्टाचे अर्दीक स्टे दिवंक न्हयकार दिलो. 31 वर्सां उपरांत ज्ञानव्यापीचे बेजमेंटान अनसील करून पुजा अर्चा सुरू जाल्या. गोंयांत नवे उद्देग आयले म्हूण जावचे ना. त्या उद्देगांनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपा खातीर जॉबान आरक्षणाची पर्संटेज थारावची. आमदार मायकल मागता. गोंयकारांक पयली संद मेळूंक जाय, उपरांत भायल्यांक. विधानसभेन खंय इशू काडटलो. स्पेशली गोवा गव्हर्मेंटानसून एक रूल जावपाक जाय that this much percentage of the students who are passing out in the state of Goa should get compulsory jobs in all these industries which are being set up. So the percentage आमची अजुनी ड्रॉ जावंक ना. म्हणजे आमी जेन्ना एक इंडस्ट्री एलाव करता स्टेट ऑफ गोवा, थिंगासर गोंयकार कितले आसचे जो तर आमचे कडेन गोंयकार त्या हितून एचआरान फिट जाता. वी हॅव द क्वालिफिकेशन or engineer, whether he is IT or whether he is a technical engineer, mechanical engineer असो आनी कसलो त्या इंडस्ट्रीन फिट जाता जाल्यार गोंया भायलो मनीस बेंगलोरचो येवन हिंगा जॉब ताका मेळटा आनी गोंयकारांक जॉब मेळना. सो हेचेर डेफिनेशन, हेचेर एक स्पेसिफीक ऑर्डर जावपाची गरज आहा की ही पर्सेंटेज म्हणून. उरलेले तुमी आख्खे इंडिया, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, नाल्यार आमी इंडस्ट्री वाडयता गोंयांत, आमी पावर दिता, आमी उदक दिता, आमी सगळे दिता आनी सगळे जॉब जे आहा ते 95% दुसरे स्टेटीचे आहा आनी आमचे 5%य ना. सो वॉट इज द यूज ऑफ वी क्रिएटिंग इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा इफ गोवान्स आर नॉट गेटिंग द जॉब? that much percentage should be defined for Goan. This is what we are going to ask in this assembly. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.